सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दियो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आमच्या सगळ्या गोरब्यां पासत आमी मागुया आमची जोण एकल्याची इंतेसेवान देवा मुखार दवरुया आयज मिसाची मांडावळ देवसाग्रान दी समुदाय करता ह्या समुदायांतल्या दर एका गोरब्याचेर खेरीत भाशेन आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया आयज एलरिका रॉड्रिगीस आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो तूं क्रिस्त म्हणल्यार तो देवान मागलोलो आमचो मिसियस आमचो सर्वंडाळ ह्या क्रिस्ताक पेद्रून भावार्थान वळखलो ताका सदांच चिटकून रावलो आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी तांणी क्रिस्ताक परगट केलो आमी क्रिस्ती भावार्थी क्रिस्ताची पाटलावदारां ह्या क्रिस्ताची कोल वळख घेवंक ताका समजूंक दिसान दीस ताच्या एकवटान वाडत वचूंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान क्रिस्ताक परगटूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा मागुया क्रिस्ताची ओळख घेवंक ताका समजूंक दिसान दीस ताच्या एकवटान वाडत वचूंक आनी उतरा कोरण्यांतल्यान आमी क्रिस्ताचे परगटणार जावंक आयज हें आव्हान आमचे मुखार जेजू क्रिस्त ताका आमच्या जिवितान घेवंक आमी घोडे जायते पावटी चुकल्या क्रिस्तांव आमी पूण जायते पावटी आमचो भावार क्रिस्ती पाटलावदारांचें जिवीत जावंक ना असले आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया देवाची जाणवाय आमकां समजना आनी ताचे येवजणेचो आमच्यान थाव घेवंक जायना तरी देवान आपल्या उतरांतल्यान आपली जाणवाय आनी येवजण आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं उक्ती केली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो आमचो भावार्थ आमी उचारता तेन्ना जेजूक आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी ताका परगटूंक आदार आनी स्फूर्ती मेळटा पूण जायते फावटी आमच्या असोक्त मनीस सैमाक लागून जेजू क्रिस्ताचेर आमी पूर्ण भावार्थ दवरूंक ना आनी आमच्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी ताका परगटूंक आमी चुकल्या आमचे असोक्तायेचो उगडास करून देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया
कुमार तुया सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोल करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो कोत्ताले आनी म्हजे थिंपी उडयताले तेन्ना पोरयान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें कोत्ता जायत? होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जायत? तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतोरें. देवाचे बोरकार. जाबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. पोतून म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पोराच्या मोगान म्हजें काळीज बोल्लां. कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोकडोच कान दिलो. जाबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फांसांनी म्हाका वेळो घालो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. खोती दुखींत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जाबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पोर प्रमाणीक आनी दयाल आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सर्वेस्पोर साद्या बोल्याचो आस्कारी. हांव निराशी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो. जाबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आडून पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो. जाबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. बागिवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावात आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण कोण्यांनी तो आपलो भावात दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावात ताका तारण दिवंक शकता? एक भाव वो भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्राज ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. सोस्तायेन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या ताच्या कुडीच्या गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत?
भावाता इशी अशें घडटा, कोण्यो नाच जाल्यार भावात मेलोलो. घोडेक कोणीय म्हणत, एकल्याक भावात आसा, दुसऱ्याक कोण्यो आसा. तूं कोण्या विणे तुजो भावात म्हाका दाखय, आनी हांव कोण्या वरवीं म्हजो भावात तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाची गोड उद्गार. दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू, तुजो खुरीस सगली म्हजी आशा. तुजे खातीर खुरसार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुरसार. Survespor तुमचे सोवे आसू. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाचे शेजारियाच्या प्रांतान पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदुरता? ताणें परतीपाडून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान दातार जिवांव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदुरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातूच तो परतून जिवन जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून म्हजे पाटी सोर सयताना. तुका देवाच्यो न्हय बगर मनशाच्योच वस्तू आठवतात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत? ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तूं क्रिस्त. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हूण आमी सगळीं सोत मानता देखून आमी क्रिस्तांव. आनी क्रिस्तांव देखून आयज आमी एमिसाचे भेटेक हाजीर जाता. जावं येसुवातेर पवित्र मंदिरान येवन व जावं आमी आयज जायतीं जाणां ऑनलायन ह्या मिसान वांटो घेता. सगळीं आमी जेजूचेर सोत मानता काय वर जेजूचेर आमी सोत मानता देखून आमी जायत्यो रिती पाळटा. त्यो आमचें पाळप कशें
एक भुरगो आपले आवयक ही उतरां म्हणपाक पावलो, तुमचें तें मीस आनी तुमचें तें सगळी रिती पाळटात त्यो म्हाका बिलकूल आवडना, तुजो देव हांव सोत मानना. एका भुरग्यान आपल्या आवयक सांगलें, तुजो देव हांव सोत मानना. जाल्यार ही आवय म्हणटा, हो आपलो पूत सद्दां ऑल्टसवर वेदीची सेवा करता वचून, आनी देखूनच ताका हांवें विचारलें, तूं जरी तर देवाचेर म्हज्या देवाचेर सोत मानिना जाल्यार डेली वचून थंयसर वेदीची सेवा कित्याक करता. तेन्ना ह्या भुरग्यान आपल्या आवयक सांगलें, जरी तर त्या बांकाचेर बसून रावत जाल्यार म्हाका झेम येता, देखून कितें तरी एक्टिविटी करपाक जाय, देखून हांव वचोन आल्ताराक तेंकोन रावतां आनी आल्ताराचेर हांव म्हजी सेवा करतां. कितलें सोत ह्या भुरग्याच्या उतरांनी आसा. हो पूत जें आपले आवय लागीं उतरां उलयलो, कितलें सोत आसा काय. आवय म्हणटा, आपणें कांयच म्हणूंक ना, ताका करूं दी सेवा. आनी आल्ताराचेर सेवा करून करून तो आपुणूच समजूंक पावतलो म्हजो देव कोण तो. आल्ताराचेर सेवा करून तो वाडूंक पावतलो ह्या साक्रामेंतान. आल्ताराचेर सेवा करून म्हाका हो भरवंसो आसा की एक दीस तो जेजूचो परगटणार जातलो. उतरां ह्या पुताची आनी उतरां त्या आवयची दोनूय घेयात आनी पळयात. आयज जेजूचो अणभव आमचो कसलो. आयज जेजू क्रिस्त म्हणपाक आमची जीब दुबावविरेत सोदोळ आसतली. आमी म्हणटली हांव जेजू तूं क्रिस्त, पूण आमच्या जिवितान खरेपणी हो क्रिस्त म्हूण आमी जियेता काय. मातशी इल्लीशी नदर मारली ह्या भुरग्याच्या उतरांचेर, तुज्या देवाचेर हांव सोत मानना. कित्याक गाय, कितें पळयलां काय ताणें आपल्या आवय बापायच्या जिवितान, वो आपल्या शेजाऱ्यांच्या जिवितान, वो दुसरीं जी कोण पाटलावदारां आसा आनी जी म्हणटा जेजू क्रिस्त, तांच्या जिवितान कितें पळयलां काय. वो जो याज्ञीक मिसाची भेट भेटयता ताच्या जिवितांतल्यान ताका कितें मेळ्ळां काय. भुरगो म्हणटा, हांव तुज्या देवाचेर सोत मानना, पूण म्हाका थंयसर झेम येतली बांकाचेर बसून सगलो वगत, देखून हांव वेदीची सेवा करूंक येता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी इजायास प्रवाद्याचें चाकराचें कोश्टवतल्या चाकराचें गीत आयकता. आनी कोश्टवतलो चाकर म्हणटा तो, तूं कितलेंय वायट करता का तो कांयच म्हणना, परतून मारिना, वो जाप काडिना, वो आपणाक कोण वायट करता तें आडायना. ह्या कोश्टवतल्या चाकराचें गीत खेरीत भाशेन आमी जेजूक सोर करता. सोडवणदार मेसियस कसो ह्या संवसारान जेन्ना आमचे पासत आयला तेन्ना मेसियस कसो जाय ते कडेन व्हडपण आसपाक जाय आसलें. तो सांगता तितलें सगल्यांनी आयकूंक जाय आसलें, कित्याक आख्ख्या संवसाराक सोडूंक आयला. पूण हो मेसियस कोश्टवता तसलो, आनी ताच्या कोश्टांचेर नदर मारून जायतीं जाणां फाटीं सरलीं. हो मेसियस आनी असलो कसलो आसूं येता म्हणटच. आनीक मातशें इल्लेशें आमी पळयत जाल्यार आमचो भावार्थ घेवन भाव भयणीनो, जाल्यार जण एकल्यान आयज आमी पळोवपाची गरज आसा, म्हजो भावार्थ खंय आसा. बेश्तो वयलो वयल्या वयर काय भितर तावन आसा. जरी तर म्हजो भावार्थ भितर तावन येतलो जाल्यार सुरवातेक आमी 4 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. पयली जेजूची वळख. जेजूची वळख घेवंक आमकां जायते सोयीक आसात. जेजूची वळख ह्या संवसारान सगल्यांक दिल्ली आसा. 19व्या शेंकड्यान खंय 2 जाण फामाद मनीस आसले. एकलो ताचें नांव कर्नल सोत मानना. आनी अशेंच दोगूय जाण एक दीस बराबर वेता आसतना खंय दोगूय जाणांनी चिंतलें, आमी ह्या क्रिस्ती धर्माचेर आड कितें तरी करुया. वो देवाचेर कोण सोत मानतात तांकां मातशें सांगुया, तो देव म्हणलेलो कोण ना. कर्नल रॉबर्ट इंगेरसॉल म्हणटा ताणें आपली भाशणां सुरू केलीं खंय. आनी हो रॉबर्ट आनीक ली वॉलस ताणें चिंतलें, पयलीं हांव जाणा जातलो पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें आसा.
आनी पवित्र पुस्तक तो खंय वाचपाक लागलो. पवित्र पुस्तक वाचतना ताका दिसलें ज्या सुवातेर हें सगळें सुरू जालां थंयसर वचोन मातशें पळयल्यारूय बरें. आनी इज्रायेलान पवित्र शारान द होली लँड ट्रीप ताणें केली. थंयसर वचून हीं उतरांय ताणें पळयलीं आनी जें जें थंयसर बरयल्लें आसा तें ताका थंयसर जिवें कशें दिसूंक लागलें. आनी तेन्ना हो ली वॉलस धर्माचेर आड उलोवचे बदलेक वो देवाचेर आड उलोवचे बदलेक पुस्तक बरयता. त्या पुस्तकाचें नांव बेन हर अ टेल ऑफ द क्रायस्ट. जायत्या जाणांनी तुमी पळयलां आसतलें बेन हर टेल ऑफ द क्रायस्ट. खेरीत भाशेन एक एग्नॉस्टीक देवाचेर विस्वास धरिना वो देवाक मानना तसलो जावपाक गेल्लो पूण पवित्र पुस्तकान वचून ताची ओळख मेळ्ळ्या उपरांत ली वॉलस बदल्लो आनी जेजूचो खेरीत पाटलावतार जालो आनी पुस्तक जे धर्माचेर आनी देवाचेर आड बरोवपाचो आसलो तो देवा वाटेन जेजू क्रिस्ता वाटेन ताणें बरयलें. ताचेर चलचित्रूय घडलें. भाव भयणीनो, ओळख आमकां एकदम गरजेची आनी जेजूची ओळख आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेजूची ओळख घेवपाक आमकां साक्रामेंत आसात तातूंत आमची वाड जाता. जेजूची ओळख बेश्टीच घेतल्यार पुरो न्हू. जेजू कोण? तो नाजारेताचो, तो देवाचो पूत संवसारांत आयलो. ताणें उमकें सांगलें, उमक्यो वस्तू केल्यो, मिलाग्री केल्यो. ही ताची म्हायती घेयल्यार पुरो न्हू. ही ओळख थंयच उरतली. ही ओळख आनीक मातशी मुखार वचपाक जाय आनी आनीक मातशी मुखार वचपाक जाय म्हणल्यार समजूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू ही आपली समजणी आपल्या शिसांक दीत वेता आनी तांकां ही ओळख दिता आसतना ही ओळख तांणी खरेंच घेतल्या, ती समजल्यान तातूंत ती वाडटली, ती म्हजी पाटलावदारां जावंक पावतली. हें जाणा जावपाक जेजूचे 2 प्रश्न आपल्या शिसांक. पयलो प्रश्न जनरल, हो लोक म्हाका कोण सदरता? आनी लोकांचे जबाब ह्या शिसांनी ताका सांगले. एक एकलो एक भाशेन चिंतता तुजे विशीं. तुवें जें उलयलां, तूं जो वावर करता ताचे विशीं पळयल्या उपरांत चडशीं जाणां तूं देवाचो मनीस म्हूण स्वत मानतात वो देवाचो मनीस म्हणटात. दुसरो प्रश्न जेजूचो तसलोच पूण खासगी प्रश्न. तो जण एकल्याक तुमी म्हाका कोण सदरता? तूं म्हाका कोण सदरता? भाव भयणीनो, ह्या दोनूय प्रश्नांक ह्या शिसां लागीं जबाब आसलो. आयज हेच दोनूय प्रश्न जरी तर जेजून आमकां केले जण एकल्याक, तुजे लागीं प्रश्नांक जबाब आसा. लोक कितें म्हणटा तुज्या देवा विशीं? तो भुरगो आपल्या आवयक म्हणटा तुज्या देवाक हांव स्वत मानना, तुजो देव म्हाका लायक ना. वाज येता म्हाका त्या मिसाक वचपाक, थंयसर त्या बांकाचेर बसपाक, सेरमांव आयकपाक आनी हे येदें व्हडलें मीस जाता. म्हाका वाज येता, म्हाका झेम येता. आयज तुमचीं भुरगीं कितें म्हणटात तुज्या देवा विशीं? आयज तुमची आवय बापूय कितें म्हणटात तुमच्या देवा विशीं? आयज तुजी शेजारी कितें म्हणटात तुज्या देवा विशीं? म्हणटच ही जेजूची ओळख, तुज्या देवाची ओळख जी तुज्या भुरग्यांक, तुज्या शेजाऱ्यांक, तुज्या आवय बापायक, घरच्यांक, ह्या सगल्यांक मेळ्ळ्या, ती तुजे विशीं वा तुजे वरवीं जरी तर मेळ्ळ्या जाल्यार कसली ओळख तुवें दिल्या? ही ओळख जरी तर दितलो जाल्यार समजणी गरजेची. पेद्रू ताणें समजून घेतलें जेजू कोण आनी ताणें जबाब दिलो तूं क्रिस्त. हो विशय आयज आमचो, तूं क्रिस्त. पूण जी कितें ओळख ताणें घेतलेली क्रिस्ताची ती घडये समजूंक ना. क्रिस्त म्हणल्यार कितें? क्रिस्त म्हणल्यार कोण? क्रिस्त म्हणल्यार कसो? ताचें जिवीत कशें जातलें ह्या संवसारांत? कोश्ट ताच्या जिविताक कितले लागलेले आसात हें तो सारको समजूंक ना. आनी देखूनच जेन्ना दुसऱ्या भागान जेजून तांकां आपल्या कोश्टांची खबर सांगली, क्रिस्त म्हणलो तो मानून घेतलो पूण कोश्टांची खबर सांगली, आपल्या मरणाची खबर सांगली, दुमाळ्याची खबर सांगली, तेन्ना पेद्रू ताका कुशीन व्हरून सांगता हें तुजे सवें जावचें ना, वो तुजे सवें अशें जावंक हांव दिवचो ना. कोणूय जरी तर तुका मारूंक आयलो वा तुका त्रास दिवंक आयलो जाल्यार हांव आसतलो थंयसर तुका वाटावपाक. जेजून खुशाल जावपाक जाय आसलें पूण जेजू खुशाल जायना. उरफाटेंच तो
पेद्रूक बोबाट करता आनी उतरां कितें म्हणलें जेजून ताका खरेपणी नांव दिलें पेद्रू म्हणजे एक खडप जाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी ह्याच खडपाक जेजू सैतान म्हणटा तो देंवचार कसो न्हय पूण सैतान म्हणला ह्या संदर्भान की जें तुका सांगलां जें तुका दिश्टी पडलां जें तुका दाखयलां तें तूं समजूंकूच ना देवाच्यो वस्तू तूं समजूंक सोदिना आनी देवाच्या समजणे प्रमाणे उलयना तूं उलयता ती मनशांची समजणी आनी ह्या मनशांचे समजणेचेर तूं तुजें कार्य फुडें व्हरूंक सोदता पेद्रून आपलें कार्य जेजूक दाखयलें की तुका जरी तर कोणूय कितें करूंक आयलो जाल्यार हांव आसतलो थंयसर मुखार तुका कश्टांक दिवचो ना तुका मरूंक दिवचो ना कित्याक तुजो वावर आसा चिंतप बरें पूण समजणी ना जायते फावटी भाव भयणीनो आमकां अशें घडटा काय आमी जाय तें करता थोडी फावटी आमी जें कितें करता तेंच सारकें म्हूण समजता समजणी ना आमकां थोडी फावटी आमचें इंटेंशन बरें आसा बरें करपाक पूण समजणी सारकी ना जावन ओळख सारकी घेवंक ना जावन आमी उरफाटें आसा तें करून सोडटा जावं आमच्या समाजीक मळार जावं आमच्या राजकी मळार जावं आमच्या खासगी जिविताच्या मळार आमी पळयत जाल्यार हे भाशेन जायतें जाता जायत्यो वस्तू आमकां समजूंक ना पूण आमी लागलीं उलोवपाक लागलीं कमेंट्स करपाक जायते फावटी आमकां समजूंक ना पूण आमी लागलीं कोणाचो पाटलाव करपाक बरे भाशेन तांकां पळोवंकूच ना बो करून आतां जेन्ना हे लिसांवाची तयारी आमच्या गोंयांत सुरू जाल्ली आसा तेन्ना असलें जायतें जातलें समजूंक ना आमी पूण आमकां थोड्यो वस्तू दिश्टी पडल्यात घोडे दुडू दिश्टी पडल्यात घोडे भिरांत दिश्टी पडल्या घोडे आमी ट्रॅपान सांपडलेलीं आसा तें आमच्या मनान आसा आनी हाचेर धरून आमी कोणाचो तरी पाटलाव करता वो आमी तांचे विशीं उलयता वो थोड्योश्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो आसात आमी अशें करतले हांव हें जातलें तें जातलें आवाज जायतो जाल्लो आसा असल्या वेळार आमी सारकी समजणी घेनासतना कोणाचोच पाटलाव करचो न्हय हीच हे 4 स्टेप जेजून आमकां बरे भाशेन दिल्यात ओळख घे समजणी घे आनी ओळख घेवन आनी समजणी घेतल्या उपरांत तातूंत वाड जावपाक जाय आमची वाड जरी तर जायना आमचो ग्रोथ थंयसर जायना जेजू सवे जाल्यार ताचे पासत कितेंच करूंक आमच्यान जावचें ना म्हणटच जें कितें आमी पळयता आनी समजता आनी आपणायता तातूंत आमची वाड जावपाक जाय जरी तर आमी ह्याच संदर्भान जरी तर आमी पळयता आमचें गोंय हें आमचें दायज ही देणी देवान आमकां दिल्लीं आसा ती आमी सांबाळूंक जाय राखूंक जाय आमचें पर्यावरण आमची सृश्टी आमची रानां वनां ही आमची समजून जरी तर आमी घेता जाल्यार तातूंत आमची वाड जावपाक जाय आनी तातूंत वाड जावप म्हणल्यार जरी तर ह्या वस्तूंक ह्या दायजाक कितें वायट जाता जाल्यार तें म्हाका वायट ह्या दायजाक जरी तर वायट जाता जाल्यार तें म्हज्या घोराब्याक आनी म्हज्या घोराब्यान येतले फुडले पिणकेक वायट देखून तें आडावंक जाय तें सारकें करूंक जाय ही समजणी भाव भयणीनो आमी घेतल्या उपरांतूच आमची वाड जावंक जाता नाजाल्यार आमकां घोडये जायते फावटी पडलेलेंच ना आनीक कोण करतलो आनी त्या म्हणल्यार तें आमचेरूय आयलें वायट आनी मागीर रडोन घोडये आमकां कांयच फायदो ना ह्या पासत जें कितें आमी सत मानता तें आमच्या कोरण्यांनी दिसूंक जाय आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जाकोब ही चीट बरोवन सांगता बेश्टेंच तो क्रिस्त म्हणल्यार पुरो ना पूण क्रिस्ताची शिकवण जी आसा ती आमच्या जिवितान जण एकल्याच्या जिवितान घालपाक भोव गरजेचें ना जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्हय तूं बेश्टो नांवाचो क्रिस्तांव आनी नांवाचे क्रिस्तांव जेजूक नाकात नांवाचे क्रिस्तांव म्हणटा ते पाटलावदार उपकारोच ना वो थोडे जाण जरी तर आमी एके वाटेन हांव क्रिस्तांव 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 म्हणटा पूण आमचें जिवीत उरफाटेंच जाल्यार उपकारो ना सैतान जालो सैतान आयलो सैतान जावचें न्हय वो जेजून आमकां सैतान म्हणपाची पाळी आमचेर येवची न्हय ह्या पासत जो अणभव आमी घेतला तो त्या अणभवान आमी वाडून आमी ताचे पाटलावदार ताचे परगोटणार जावपाक गरजेची तर ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया आमकां सगल्यांक सोयेग आसा तो भुरगो
जो म्हणटा आपणाक थंयसर वाज येता झेम येतली त्या बाकाचेर बसून देखून हांव जेजूची सेवा करूंक वेता वो आल्ताराची सेवा करता. आमी जरी तर असल्या कसल्या मनान आसा आनी कांयच ना, जाय तो तेंप जालो, मिसाक येवंक ना, ह्या पासत आतां चल या मिसाक. देव जरी तर आमचो भायर सरलेलो आसा मनांतलो काळजांतलो जाल्यार ताका परतून सारको आमच्या काळजान मनान घालुया आनी ताका आमच्या काळजान मनान घालून भाव भयणीनो आमचे भोंवतणी जें घडटा ताका जागी रावुया. आमच्या घराब्यान जें घडटा ताका जागी रावुया. एकामेकाचें जिवीत पडून एकामेकाच्या हाताक धरून आमी फुडें सरुया आनी तेन्नाच जेजूचे खरे पाटलावदार आसात ते आमी जेजूचे खरे परगोटणार आनी साक्षीदार जातले. तर हेंच करूंक हे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. सगळीं उबी रावुया. सतमानता देवा, सोदवेदार बापा, स्वर्गान तुमच्या रुचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, कौस पिलातान सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तांची मेल्ल्यांची मसुबी करून येतलो. सोदमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेन, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें मोक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान बरवशान देवा मुखार दवरुया. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या स्वताची कॉल वळोवक आपले पोरजेक दिवन तांकां जिव्या देवाच्या भावार्थान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडोवंक बापा लागीं मागुया. म्हजे मुखावेलो वच सयताना तुका देवाच्यो न्हय बगर मनशाच्योच वस्तू आठवतात. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळतना त्यो देवाच्या मुल्यां आनी तत्वां प्रमाणें फुडें व्हरूंक आनी पोरजेक स्वतान नितीन आनी शांतीन जिवंक तेंको आनी आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आनी आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत येतल्यो कुर्सांक भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वेंग मारूंक आनी जेजूचो पाटलाव आनी सदांच मोगान आनी उर्बेन करूंक बापा लागीं मागुया. म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमानांनी खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूंक लागून आपलें जिवीत ओगडावंक जावंक पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलूंक जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यां प्रमाणें जिवंक आपलें जिवीत सासणीक जिविताक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत गोंयांत जें कितें घडटा ह्या दिसांनी आमचो सरकार जे नाका जाल्ले निर्णय घेता ते फाटीं काडूंक
देवा लागीं मागुया कृपा दिवंक आमकां ह्या सगळ्या वायटाचेर आमी जैत मेळूंक आनी आमच्या सरकारी मनशांनी आपणाक जाय तशें न्हू पूण देवाक जाय ते भाशेन वागूंक तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां फावो न्हय जाल्यारूय तुज्या उदारपणान ती आमकां देणी फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नखे पयत सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचे घर जावं बारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सपूर्णायेन एक तशींच तीं सपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दलबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती, तुज्या पती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूची ओळख घेवन, समजणी घेवन, हे वळखीन आमी वाडून ताचे आमी खरे साक्षीदार जावंक आमकां आपयल्या. ही कृपा आमकां मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्या आमचिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां हातांतल्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले
आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो, देखून मनशाची संसद तुज्या पाकोट्या खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रोगोत आमी आतां घेतलां, ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय भोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयज 24वो आयतार आनी आयची मिसाची मांडावळ केल्या देवस्वाग्रान समुदायान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. 8:30 वाजता आतां तिसरें मीस जातलें आनी 9:30 वाजता खेरीत भाशेन आमची क्रिजमाची भुरगीं आसात तांचे पासत मीस. आमची दोतोनीची भुरगीं वो आमची क्रिजमाची भुरगीं सगळीं आख्खी दोतोन आमी सुरू करिना, पूण फकत क्रिजमाची दोतोन आतां सद्याक सुरू करता. जी आमची दुसरीं भुरगीं आसात, क्रिजमाची न्हय तीं भुरगीं आसा, तांची दोतोन आजून पासून सद्याक ऑनलायनूच चलतली. म्हणटच आवय बापायनी मातशें चोत्राय दवरची आपल्या भुरग्यां विशीं. जे भाशेन इस्कॉलाची ऑनलायन क्लासीस तुमी बरे भाशेन चॅक करतात, पळयतात, ह्योय बीन आमची दोतोन जेजूची वळख घेवपाची हाचेर बरोच भर घालचो आनी आमच्या भुरग्यांक जेजूची वळख सारकी दिवची. कॅटेकिजम फॉर्म्स आमच्या चर्च ऑफिसान एवेलेबल आसात, ती एनरोलमेंट करपाक तुमी व्हरची आनी तुमच्या भुरग्यांचो एनरोलमेंट करचो. चोत्राय दवरची क्रिजमाची भुरगीं आवय बापायनी चोत्राय दवरची, जी कोण 2002 ते 2005 2002 to 2005 ह्या वर्सांनी जल्मल्यान तांकां क्रिजमाचो संस्कार ह्या वर्साक आमी करतले. फायनल डेट कशे भाशेन हो पॅन्डेमीक मुखार वता तें पळयल्या उपरांत आनी आमचो बिशप एवेलेबल आसा त्या प्रमाणे आमी डेट फिक्स करतले. पूण सद्याक आतां आमची तयारी करपाक आयज तावन आमी सुरू करता. मीस जाल्या उपरांत भुरगीं तांकां ही दोतोन आसतली. सगळे SOPs जे आसात, सोशल डिस्टन्सींग आसा ते आमी सगळे मेनटेन करतले आनी बरे भाशेन ही दोतोन ऑफलायन, ऑनलायन न्हू पूण ऑफलायन क्लासीस ह्या क्रिजमाच्या भुरग्यांक जातली. म्हणटच सगळ्या भुरग्यांनी, सगळ्या उमेदवारांनी जी कोण क्रिज्म घेवंक सोदतात तांणी भाग घेवपाक कंपल्सरी मातशें चोत्राय दवरची. फुडल्या सोनवाराक तावन आयताराचें इंग्लीश मास सुरू जातलें. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन इंग्लीश मीस जातलें. तशेंच दाबोली कपेलान सांजेर 6:30 वाजता सोनवारा दिसाक आयताराचें मीस जातलें. तुमकां कळयलां ते भाशेन सायबिणीची भेट आमच्या गोराब्यांनी ह्या वर्साक सायबिणीची इमाज घेवन जावची ना, पूण दर एका वाड्यान आमी ही भेट करतले. आनी त्याच बरोबर आजून पासून जायते जाणांक इगोर्जेन येवपाक आजून सोयीक मेळूंक ना वा येवंक जावंक ना. कितें भाशेन तसल्या पासत आमी कुमन्यावाची रीत तुमच्या वाड्यार करतले. 16 इर्तान सुरू जाता. सांजेर 6 वाजता दिवसा पिकेन हांगा सावन सुरू जातलें. दिवसा पिकेन जीं भाव भयणां आसात समुदायाच्या वांगड्यांनी सगळ्यांनी आपली तयारी बरे भाशेन करची. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ हे भाशेन जातली. चोत्राय दवरची. सगळे ग्रुप्स जे आसात तांणी 6 वाजताचें मीस लिजन ऑफ मॅरी, 7:15 मीस सेंट विन्सेंट द पॉल कपल्स फॉर क्रायस्ट आनी विडोज एसोसिएशन बराबर करतली. 8:30 वाजताचें मीस फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी 9:30 वाजताचें मीस आमची क्रिजमाची भुरगीं. तुमची जबाबदारी तुमी सगळ्यांनी बरे भाशेन पाडच्यो आनीक हे सोयीक जे आमकां मेळटात परतून नव्यान आमी बांदून येवंक, नव्यान आमच्यो वस्तू सुरू करूंक, बरे भाशेन
केअर घेवन कॉशन घेवन आमी तें करुया. SOPs जे आसात ते बरे भाशेन मेनटेन करुया, सगळें सांबाळया, एकामेकाक सांबाळया. आनी जरी तर तुमचे मदलो कोणूय बरो ना जालो वा कोणाकूय जरी तर दिसता आपणाक जोर येता वो खंयचीय सिमटम्स आसत जाल्यार मातशें इगोर्जेन येवचें न्हय. दुसऱ्या पासत घरा रावन तुमच्यान अजून पासून ऑनलायन मिसान भाग घेवंक जाता. पूण जाता ते भाशेन सगळ्यांनी हे मिसाचे भेटेन परशीं येवन पर्सनली येवन मिसान भाग घेवंक आमी प्रयत्न करुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tuci
देवाच्या दोऱ्यात जोडूया, ताच्या मंदिरात जोडूया, देवाच्या दोऱ्यात जोडूया, ताच्या मंदिरात जोडूया, सर्वेस्पराचो आज आमी ह्या मिसान समुदाय मागतात दिवसान आसा टेलिफोन एक्सचेंज आनी वॉटर टँक सगळ्या तांच्या समुदायान रावतल्या वांगड्यांक तशेंच तांच्या कुटुंबाक देवान आपल्या आशिर्वादान आनी भलायकेन बरो म्हूण आमी मागुया. आज ह्या मिसान खेरीत भाशेन दिनवासीचे मीस भेटयता रोजिता कारवालो सगळ्या लोकांक जाणी आपल्या खातीर मागलें आपूण पिडेत आसतना देवाक दिनवासून ते मीस भेटयता देवाक अर्गां दिवन आपल्या दुयेंती वेळार आपूण पिडेत आसतना लोकांनी आपल्याक मागलें देवाक आज अर्गां दिता आनी सगल्यांक बरे तरेन आशिर्वादान बोर म्हणून ते मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा मोयनीनू, आयच्या संवाधर्मांचो विशय तूं क्रिस्त. क्रिस्त म्हणल्यार तो देवान मागलोलो, आमचो मेसियास, आमचो सोरवंडार. ह्या क्रिस्ताक पेद्रून भावार्थान वळखलो, ताका सदांच चिकटून रावलो आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो. आमी क्रिस्ती भावार्थी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां ह्या क्रिस्ताची खोल वळख घेवन ताका समजावंक दिसान दीस ताचे एकवटान वाडत वचोंक आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरनेंतल्यान क्रिस्ताक पोरगोंटूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमकां देवाची कृपा मागोया. जायते पावटी आमच्यो कोरन्यो आमच्या भावार्था पोरमणी जिवंक आमी ना. आमच्यो कोरन्यो दुसऱ्योच उरफाट्यो जाल्या. आमचो भावार्थ उकोण जावचे बदलेक आल्ला दोल्ला. तर ह्या वेळार आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. देवा एकामेका लागीं बोगसून सगल्यांक आमकां बोगोस म्हूण बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sorrispora Deva, Sudicaraya, Surbudvira Deva, Deva Papa, Ami Tuka Nostra Gota, Ami Tuka Vimasta, Tuja Togo Ataso, Ami Tuka Wakanta. Moi mateva, usotiani shami, rajaista sonsari. Sumia Jesu Christa, Papa Jaiglias Muta, Sumia Deva, Deva Cishiri, Tu sonsarace, Papa Eklots tu bovi, eklots tu ishvur, eklots tu kormeshvur. Moi mateva, usotiani shami, rajaista sonsari. Amen. Bratuya देवा सर्वोस्तुच्या रोजदारांनी सांभाळणारा आमचे तुझी दयाल दीस तुंगा सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बोगसणे जोडूंक आमकां फावोको आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतानाच चलयता सासनाच्या सासना इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोट सोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किडण्यो करतले आनी म्हजेर थिपी उडयतले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धापूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत? होय जाल्यार बरोबर निते सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत? तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सोरेस्पराच्या मोगान म्हजें कालीज बोलना. कित्याक म्हजे विणवणी ताचे आयकोन घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब.
जिव्या मनशाच्या देसान सरस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेडो घालो, नरकाच्या आकांतान म्हजेर आयलो, खोंती दुखेन हांव बुडलो. तेन्ना हांवें सरस्वराचें नांव घेतलें, सरस्वरा म्हाका निवार. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सरस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सरस्पोर प्रमाणीक आनी दयाल, आमचो देव माये मोगान बोललो. सरस्पोर साद्या बोल्यांचो आस्कारी, हांव निराशी आसलो, ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सरस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो, दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यान आनी आडून पडना जावन म्हजीं पावलां राखल्यान. जिव्या मनशाच्या देसान सरस्वराचे नोदरे मुखार चलतलो. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सरस्वराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. बागेन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हाका भावात आसा अशें कोण एकलो म्हणून पूण कोरण्यांनी तो आपलो भावार दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारोवंक दिवंक शकता? एक भाव वो भयण वेगळी भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो ग्रास ना, आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. सवस्तायन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजाक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्था विशीं अशेंच घडटा. कोरण्यो नाच जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घोडयेक कोणूय म्हणत, एकल्याक भावात आसा, दुसऱ्याक कोरण्यो आसात. तूं कोरण्या विने तुजो भावार्थ म्हाका दाखय, आनी हांव कोरण्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हे उद्गार. Sorvespora, 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 दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू तुजो कुरीस सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर कुर्सार मेला म्हाका संवसार, तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला कुर्सार. Sorvespora, 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 सोर्विस्पो तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. मार्ग पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेसू शिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पडटात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदतात? तांणी पुर्ती पाडून म्हळें, थोडीं जाणां स्नान जाता जुवांव, हेर एलिशा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपल्या विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय,
जाणट्यांनी पुरोमयाज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दिसांतूच तो परतून जिवून जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी हें ताणें उक्ती सांगलें तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून ताका उलोवंक लागलो पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पडून पेद्रूक बोबाड केलें म्हणून म्हजे पाटी सोर सोयताना तुका देवाच्योनूय बगर मनशाच्योच वस्तू आठवतात लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हळें कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो पूण म्हजे खातीर आनी शिव वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाड बाबा भयणीनो 19व्या शेंकड्यान 2 जाण मनीस फामाद मनीस आसले दोगूय फौजीचे मनीस आसले ते आर्मीन आसले म्हणटूच तांकां देवाचें कांयच लागून नासलें आनी बरेच शिकलोले मनीस आसले व्हडले आर्मी जनरल आसले आनी रॉबर्ट इंजेसॉल आनी ली वॉलस म्हणून तांचीं नांवां आसलीं दोगूय देवाक मानिनासले देव नाच म्हणून ते ह्या संवसारांत समजताले तांणी जायत्या जाणांक अशें सांगलें जायते धर्मांक बेश्टे बोबाड करतात देव ना फकत आमी मनशां ह्या संवसारांत आनी संवसार आपुणूच रचून आयला एटमा वरवीं हें ते स्वत मानताले एथेइस्ट ते आसले आपलो हो विचार दुसऱ्यांक मांडूंक ते सोदताले हाका लागून दोगूय बायसोल एका दिसाक गाडयेन बसले आनी चलता आसतना रॉबर्ट इंजेसॉलान चिंतलें आपूण दुसऱ्यांक परगोटणी करतलो प्रवचन करतलो आनी सांगतलो देव ह्या संवसारांत ना सगळें फकाण लोक जे पळय देवाक मानतात ते पिशे ह्या देवाक मानूंक गरज ना कित्याक सगळो बावार्द आपणाचेर दवरचो आपले शक्तीचेर दवरचो आनी ह्या बावार्था प्रमाणे मनशान जिवचें ली वॉलस म्हणूंक लागलो आपूण बूक बरयतलो आनी ह्या बुका वरवीं दुसऱ्यांक आपूण परगट करतलो की देव ना म्हणून पूण बूक बरोवच्या आदीं म्हाका पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय बायबल वाचूंक जाय सांता भक्तांचें जिवीत निहाळूंक जाय हाका लागून ताणें चिंतलें आपूण बायबल वाचतलो आनी ज्या ज्या सुवातांनी जेजू जल्मलो कोश्टवलो तो मेलो त्या सुवातांनी तो वचूंक तो भायर सरलो आनी अशेंच बाबा भयणीनो तो भायर सरता आसतना जेरुसलेमाक तो पावलो जेजू जल्मलो थंय तो गेलो जेजूक तांणी जेरबोन मारले थंय तो गेलो पूण जेजू मेलो ते सुवाते जेसमानी म्हणटात न्हय पूण तो जेजू कालवार पर्वतार ताका खुर्सार मारलो थंय तो पावलो तेन्ना ताचें आंग सगळें शिरशिरलें आनी ताणें म्हणलें कसलें मरण ह्या मनशान घेतलें जाय ताचें जिवीत बाबा भयणी ते शोधपती भाशेन सगळेंच बदल्लें त्या मनशान म्हणलें खरेंचपणी हो देवाचो पूत आसलो खरेपणी हो देवातान आयलोलो हीं उतरां ली वॉलसाच्या मोतींत रिगलीं आनी ताणें चिंतलें आपूण खरेंच पुस्तक बरयतलो आनी ताणें बेन हर द लायफ ऑफ क्रायस्ट हें पुस्तक बरयलें हें पुस्तक बाबा भयणीनो खूब खपलें जायत्या जाणांनी तें विक्रेक आसतना घेतलें आनी शेकी बाबा भयणी ह्या पुस्तकाचें चलचीत रायलें ली वॉलसान आपलें जिवीत सगळेंच क्रिस्ता खातीर भेटयलें जो मनीस आपलो बावार्थ सोडून दिवंक सोदतालो ज्या मनशाक बावार्थ नासलो ताचो बावार्थ बाबा भयणीनो आपूण ज्या जाग्यांनी वचून ताणें पवित्र पुस्तक वाचल्या उपरांत ताचो बावार्थ जिवो जालो आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकता आनी काय बरें ह्या पुस्तकान 4 कोश्टवतल्या चाकरांचें रूप आमकां ह्या 4 चाकरांचें तातूंतलें 4थ्या कोश्टवतल्या चाकरांचें रूप आमकां इसायास प्रवादी आयच्या वाचपान दाखयता आनी काय बरीं उतरां तो आमकां म्हणटा सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना कित्याक सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो मुणगे इसायास प्रवादी बाबा भयणीनो शेकडे आदीं जेजू ज्या कोश्टांनी मरतलो
जेजूक जे कोश्ट पडटले ते आदी फुडेंच बाबा भयणीनो सांगून दवरता. कोश्टवतल्या चाकरा ह्या पुस्तकांतले तो म्हणटा आनी काय बरें म्हणटा, हांवें जाल्यार पोतें बोल करूंक ना, म्हजे कान उगडल्यात, कोड सोरून हांव वचूंक ना, म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, हांव म्हजें काड पिसुट्टल्यांक, म्हज्यो किडण्यो करतल्यांक म्हजे हांवें पोले दाखयले, म्हजे तिपी उडयतल्यांक हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. जेजू कसल्या कोश्टांनी मरतलो, कसले ताचे हालावाल जातले, कशें तो मरतलो आनी ताचेर मरण येतलें, इजायस प्रवादी आदी फुडें सांगून दवरता. आनी बाबा भयणीनो, हें खरेंच जेजूच्या जिवितांत जाता तें आमी पळयता. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन जाकोबाचे चिटींतलें. भाग्योन जाकोब उक्तेपणी आपले चिटीन सांगता, कोरन्यो नात जाल्यार तुमचो भावार्थ मेलोलो. म्हणजे जो मनीस म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा, हांव देवाचेर भावार्थ दवरता, म्हज्यो कोरन्यो ना जाल्यार गरज ना म्हाका, पूण म्हाका भावार्थ आसा. तुजो भावार्थ सारको न्हय म्हणटा तो. जरी तो तूं म्हणटा हांव बऱ्यो कोरन्यो करता, म्हाका भावार्थ आसपाची गरज ना, तेन्नाय तुजो भावार्थ सारको न्हू. पूण तो म्हणटा जो मनीस भावार्थ दवरता तो खरेंच आपल्या कोरन्या वरवीं हो भावार्थ दाखयता. कसो दाखयता बाबा भयणीनो? जायते पावटी जांकां सवस्काय ना तांकां सवस्काय तो दिता, जांचे कडेन आंगाक पांगरूंक ना तांकां तो आंगाक दिता, जांचे कडेन जेवंक ना तांकां पोटभर जेवंक तो दिता, जांचे कुडीच्या गरजांक बाबा भयणीनो कितेंय पावना तांच्या गरजांक तो पावता. म्हणजे आपल्यो बऱ्यो कोरन्यो आपल्या भावार्था उद्देशी तो दुसऱ्यांक करूंक पावता. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, एकल्याक भावार्थ आसा आनी दुसऱ्याक कोरन्यो आसात जाल्यार दोनी बरोबर चलतात, वेगळे चलोनात. भावार्थ एके वाटेन, कोरन्यो एके वाटेन चलोनात. म्हणटकूच जो मनीस आपलो भावार्थ आसा म्हूण देवाचेर सांगता तो बऱ्यो कोरन्यो सदांच करता, नाजाल्यार ताचो भावार्थ मेलोलो, ताच्यो कोरन्यो मेलोल्यो. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां 2 वा 3 वस्तू जेजू सांगता ते आयकता. पयले सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक विचार करता, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी जायते ताचे शीस म्हणटात तुका स्नानदाता जुआंव अशे लोक म्हणटात, थोडे तुका एलिशा प्रवादी म्हणटात, दुसरे तुका प्रवाद्यांतलो एकलो तूं आयला अशें म्हणटात. आनी जेजू आपल्या शिसांक तांच्या दोळ्यान पळोवन तांच्या तोंडाक पळोवन म्हणटात तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी काय बरो पेद्रू भाव भयणीनो काय बरो ताका म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी बाबा भयणीनो, जेजू ताका म्हणटा पेद्रू, हें तुका तुजे अस्तोंगेनूय म्हज्या सर्गीच्या बापान घडयलां. हांगातान मार्कूचे पयले भाग शुभ वर्तमानाचो सोंपता. आनी जेजू काय बरी उतरां म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदीत खुशी आसा जाल्यार ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं क्रिस्ताक वळखूंक सोदता. आमी सगळीं क्रिस्ताक वळखता जाल्यार पयले सुवातेर आमचो कुरीस घेवन जेजूच्या पाटल्यान येवंक गरज. कित्याक जेजू म्हणटा तुमी तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार तुमचो कुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. आनी हें आमी बाबा भयणीनो आमच्या सांता भक्ताच्या जिवितान आमी पळयता. पाजुजेवास आपल्या जिवितान हें सारकें करता. जेन्ना सिलावांच्या गांवांत तो वेता ताचेर कुरीस उपोट येतात बाबा भयणीनो. राजा ताका धरूंक सोदता, ताका बाबा भयणीनो मारूंक सोदतात, ताचेर पेस्त येता, पिडा येता, दुसरो लोक ताका नाकारता, आपूण तो कोश्टवता जोरान बाबा भयणीनो भासता, तरी पूण आपले कुरीस वेंगेन तो आपले कुरीस वेंग मारता आनी तो बाबा भयणीनो जेजूचो पाटलाव करता. आमच्या जिवितान आमकां एक देख, आमचेर कुरीस येता तेन्ना आमी जेजूक ओळखूंक सोदता जाल्यार गरज आमी जेजूचो पाटलाव आमचे कुरिसांक कान मारून व्हरूंक आनी तो पाटलाव करूंक गरजेचो. दुसरे सुवातेर आमी तर क्रिस्ताक ओळखूंक सोदता जाल्यार बाबा भयणीनो आमच्या भावार्थाचेर आमी खोल विस्वास दवरूंक गरज आनी भावार्था वरवीं बऱ्यो कोरन्यो आमी करूंक गरज. कसल्यो बऱ्यो कोरन्यो? भावार्थूच आसल्यार फावो न्हय बाबा भयणीनो. दुसऱ्यांक आमी धर्म दान करूंक गरज, बरें उतर दिवंक गरज, बरी जाप आमी दिवंक गरज, बरे भाशेन दुसऱ्यांक लेखूंक गरज, बरे भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक गरज. आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी हें करूंक फाटीं सरता.
आमच्याच कुटुंबान आमी आमच्या आवय बापायक बरी जाप दिनात, आमच्याच घरच्यांक आमी बरे तरेन लेखिना भाव भयणो, आमच्या शेजार सांबाऱ्यांक बरे तरेन आमी पाचारना, आमच्याच मदें आमी दुस्मानकाय वाडयता, आमचेच मदें भाव भयणो एकामेकाच्या आदाराक आमी पावना, आमी पिडेंत आसां दुयेंत आसां जाल्यार आमी खबर पुतेन घेना। भाव भयणो आज जेजू आमकां तेंच सांगता, भावार्थाचो मनीस तूं जेजूक वळखताय जाल्यार भावार्थ दवर आनी बऱ्यो करण्यो करूंक तूं फुडें सर। तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी देवाक वळखता जाल्यार आमी सोंसणीकायेन आमच्या जिवितान येतले त्रास आमी बरे तरेन सारूंक सदांच मुखार चलतले। जेजू आमकां म्हणटा, म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो। म्हणटूच जिवितान म्हाका त्रास येतात, पूण जायते फावटी हांव सोडून धांवता, शेळे मोळे येता, आय बिकम इनडिफरंट, हांव तें सोडटां, हांव कोंगरो जावन बसता भाव भयण, उगीच आसूं सदांचेंच तें म्हणटा। ना, उदीक उर्बेन उदीक म्हजो भावार्थ जिवो करूंक हांवें गरज। हांव तो जेजूक वळखता जाल्यार उदीक आनी उदीक म्हजेर येता तेन्ना, म्हजी शेळे मोळे येता तेन्ना, म्हजो भावार्थ हालता दोलता तेन्ना हांव ह्या जेजूचेर पातयेवंक गरज। हांवें उदीक आनी उदीक म्हज्या जिवितान हो भावार्थ जिवो करूंक बऱ्यो करण्यो करूंक गरज। तर आज 3 वस्तू मोतीन दवरया। पयले सुवातेर आमच्या कुर्साक आमी वेंग मारून जेजून सांगला ते भाशेन आमचो कुरीस आमी खुशालकायेन उबारून व्हरूया। दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ जिवो धरूंक भावार्थाच्यो बऱ्यो करण्यो आमी करूंक वावरुया। आनी सोंसणीकायेन बाबा भयणो आमच्या जिवितान येतली शेळे मोळाय पयसावन आमी उदीक आनी उदीक फोडवूंच जावंक वावरुया। हेंच करूंक आयच्या मिसांत आमकां सगल्यांक कुर्पा आनी बोड मागून घेवया। उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया। सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे भोगसणी, कुडीचें जिवन पोवन सासणेचें जिवीत। आमेन। बापान आमची सोडवणी पासत आपलो एकलोच मोगाचो पूत जेजू क्रिस्त आमकां दिलो, त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आतां आमी दवरुया। तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या स्वताची खोल बोलोक आपले पोरजेक दिवन तांकां जिव्या देवाच्या भावार्थान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडोवंक बापा लागीं मागुया। विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे। म्हजे मुखावेलो वोत सोयताना तुका देवाच्यो न्हय बगर मनशाच्योच वस्तू आठवतात। आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पालतना त्यो देवाच्या मुल्या आनी तत्वां प्रमाणें फुडें व्हरूंक आनी पोरजेक स्वतान नितीन आनी शांतीन जिवंक तेंको आनी आदार दिवंक बापा लागीं मागुया। विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे। कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें। आमच्या कुटुंबीक जिवितांत येतोल्या कुर्सांक भावार्थान, बोरवाश्यान आनी मोगान वेंग मारूंक आनी जेजूचो पाटलाव आमी सदांच मोगान आनी उर्बेन करूंक बापा लागीं मागुया। विश्वासान मागता बापा, आमकां
म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारी वस्तूंक लागून आपलें जिवीत ओगडायना जावंक, पूण जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून जेजूच्या तत्वां आनी मुल्यां पोरमोणें जिवंक आपलें जिवीत सासणीक जिविताक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळी आयकून घे. आमच्यो गरजो थोडो वेळ उगी रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापा, तुज्या नांवान काय आमची मागणी आमी भावार्थान तुज्या पांयाशी दवरल्यात ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. दर दिसा तुज्या पुताच्या मोगान वाडूंक आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बापा मना गुणगुण बायलो, जायत्या साची कोली बोकी, ताका नाका मोळेदाना, जायतेल्याची तोया प्रिती. मोगाल बापा मारून तुगे, मोगाल केली ही बेजोली. मोगाल बापा मारून तुगे, मोगाल केली ही बेजोली. म्हज्या भावा भयणी, मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नियाके पुवे सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगाळ बापा, धुयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांची सोडवणीक उपकारो शिकोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सोर काडयांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्ली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पुदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपूर्णायेन एक, तशीच ती सोपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसावार कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या सो दरबारा सांगाती संतोशाक आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोर चोरीत मुखार मोठ पुडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुबोरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास समज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्रेक तर आमकां तुजी उदार काकलो दी सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशें कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत थंय बगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अशें बसूया. साद्या काळाचो 24वो आयतार आमच्या भुरग्यांक दोतोन सुरू जाता. म्हणटच जी कोण ह्या वर्साक दोतोनीक आसा जावं ती कोमयाची भुरगीं हेर सगळीं तांणी आपलो एनरोलमेंट करचो म्हूण आमी मागता. तुमची फॉर्मां इगोजेच्या कचेरींत आसात. चर्च ऑफिस कायंडली कलेक्ट द एनरोलमेंट फॉर्म्स ऑफ युअर चायल्ड. आमच्या क्रिस्मांची दोतोन आसतान सुरू जाता.
म्हणटकूच 2002 ते 2005 वर्सां हीं भुरगीं आज 9:30 वरांचेर मीस जातले आमचे फिरगोजेन. तांकां सगल्यांक तांणी कंपल्सरिली ह्या दोतोनीक एटेंड जावचें म्हूण आमी मागता. आमचे इंग्लीश भाशेन मीस जातले 18 तारखेर सेप्टेंबराचे सोनवारा दिसा 6 वरांचेर ते संडे ऑब्लिगेशन मास. दाबोली कपेलांत सोनवारा दिसा 6:30 वाजता मीस जातले कोंकणी भाशेन. आमी सायबिणीची बॅट घरांनी ह्या वर्सा करचे ना, पूण आमी वाड्यांनी बॅट करतल्या समुदायान 16वे तान सुरू जातली देवसुवा पिकेन 6 वाजता. चोत्रायदोची जायतीं जाणां विचारतात सायबिणीची बॅट जाता तेन्ना आमी पयशे काडूंक जातात. ना बाबा भयणो, तुमकां तर कोणाकूय पयशे वो देणगी घालूंक जाय. बॉक्स आसतले सायबिणी मुखार, तातूंत तुमी घालचे. तुमी तर कितें खावंक पिवंक दितात तुमचे खुशालकायेन तुमी दिवचे, नाजाल्यार दुसऱ्या कडेन पयशे काडून तुमी दिवचे न्हय म्हूण आमी मागता. पयशांचो कारोबार करचो न्हय आनी भोव करून असल्या वेळार तुमी पयशे मागचेय न्हय दुसऱ्या कडेन. आतां त्या आयताराक 4 मिसां. पयले मीस 6 वाजता लेजा मारीचे, दुसरे मीस सेंट विन्सेंट द पॉल कपल्स ऑफ क्रायस्ट आनी विडोज एसोसिएशन, तिसरे मीस 8:30 वाजता फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डरांचे आनी चवथे मीस 9:30 वाजता आमच्या सगल्या क्रिस्मांच्या भुरग्यां खातीर. बाबा भयणीनो, आमी मिसाक येता पॅन्डेमीक सोंपूंक ना चोत्रायदोची, म्हणटच तुमी मास्क घालप कंपल्सरी. सगल्यांनी मास्क घालूंकूच जाय. दुसरें, कोणूच ह्या वाटेन वेचो ना. वेता आसतना हे दारवंट्यातान वेतलो रेजिना मुंदिसाय. तुमकां तुमची मोटरसायकल पळोवन पार्क केली जाल्यार फाटल्या दारवंट्यान भायर सरात आनी सकला वचत. सायडीच्या दारवंट्यांनी वचूं नाकात. फकत भायर सरता आसतना ह्या दारवंट्यान तुमी भायर सरचें म्हूण आमी तुमचे कडेन विनंती करून मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात. बाबार्थान आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी करूंक विसरोना जावं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. So cool.